एक बरेचशे आमी गोष्टी चर्चा केल्ली आसात. एक गोष्ट म्हणल्यारूच आमी टेंटेटिवली डेट फायनलायज केल्ली आसात. ती म्हणल्यारूच 1 नोव्हेंबर टू 10 नोव्हेंबर सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर फॉर इट्स ओपनिंग सेरेमनी. हे जे एकंदरीत कालची बैठक जी आसा ती इंटरनॅशनल कॅलेंडर हेका जोडून खंय आमी हो नॅशनल गेम्स आमी सेलेब्रेट करपाक ऑर्गनायज करपाक शकता हेजेर चर्चा जाल्ली आशिल्ली. त्याच प्रमाणे गोंयान जे वेगळे डिसिप्लिन्स जे आसतले ऑलमोस्ट 39 डिसिप्लिन्स ऑलरेडी देर इन द नॅशनल गेम्स प्लस गोंयचे वतीन आमी 3 डिसिप्लीन एक्स्ट्रा आमी डिमांड केल्ले आसात. इट शूड बी अ मेडल टॅलीन भितर आमचो समावेश करपाक जाय. तो म्हणल्यारूच आमचो एक स्क्वे मार्शल आर्ट, दुसरो पिनासलेट आनी तिसरे म्हणल्यार लगोरी जो आमचो गोंयचो एक ट्रेडिशनल जो स्पोर्ट्स जो आसा. ते एप्रुवल मेळटलें ना मेळटलें हें IOA नंतर बैठक जाले नंतर आमकां कळटलें. बट डेफिनेटली 39 डिसिप्लिन्स आज गोंयान नॅशनल गेम्साच्या रुपान जातल्यो. ह्या संदर्भान जे ओवरलिस्ट जे आसात आनी आमचे वेन्यूज जे आसात तेजे वेन्यू इन्स्पेक्शन करपा खातीर आमचे IOAचे ऑफिशियल्स टॅक्निकल टीम आनी फेडरेशन्स गोंयान विदीन एक 15 दिसां भितर येतले. आमचे 2 जे डिसिप्लिन्स जे आसात फिल्ड्स जे आसात ते म्हणल्यारूच वेलोड्रोम शूटिंग आनी द सायकलिंग वील बी हेल्ड इन द दिल्ली. कारण ते तशे तरेचे आमचे कडेन फेसिलिटी गोंयान तरी अवेलेबल ना. अदरवायज एट पुण्या